दर आयतारा पुताक बाबाय कडेन सोडचो म्हणून कोर्टाची ऑर्ड सूचनान पाळीच ना। कांदोळे खुनाचे केशीत घोवाची जबानी सूचना म्हणटात ती न्हिदली तेन्ना पूत जितो आशिल्लो। म्हादयचेर सुप्रीम कोर्टात 10 तारखेर सुनावणी जालीच ना। एजी सयत 14 जाणांची टीम आशिल्ली तशी गोंयांत। फुडले सुनावणेची तारीखय निश्चित ना। नव्या व्यवसायाचे रजिस्ट्रेशन सुटसुटीत करात। जीएसटी रिफंड बेगीन मेळचो, टुरिझमाक बूस्ट मेळचो म्हणून जीसीसीआयचे केंद्रीय अर्थमंत्र्याक बजेट प्रस्ताव। 1 फेब्रुवारीक बजेट। सर्गेस्त मनोहर पर्रीकार मोठो राजकीय फुडारी। बारीक सारीक फुडाऱ्यांनी आपल्या राजकारणा खातीर पर्रीकाराचेर वक्तव्य करचे न्ही मुख्यमंत्री उलयलो। हालींच बाबूश आनी उत्पलाचें वाजिल्लें। पार्सेकारा उपरांत मांद्रेची उदरगतूच ना। पार्सेकारांचो दावो तुयेचें हॉस्पिटल जालां भूत बंगलो, इलेक्ट्रॉनिक सिटी अर्धवट, तेरेखोल पूल उरलो, पुलीस स्टेशन खंय ताच्याच काळांतलें। पणजे ताज विमानतळ ते तोक सिवेज प्लांटा मेरेन सिवेज लायन घाली, मात एक लायन घालूंक विसरले। आतां परत रस्तो फोडून काम। मडकयकार म्हणटा प्लॅनिंग फेल। गोंयांत एक्सिडेंटाची माळ। वर्णापुरी शांतीनगरांत पार्क केल्ल्या ट्रकार मोटारसायकल मोखून आसामाचो एकलो गेलो। नुवें जंक्शन, कुंकळ्ळी आनी शिरदोनाय अपघात। मया सावन मीन येरादारी करपी ट्रक थळाव्यांनी आडायले। गांवांतल्यान ट्रान्सपोर्ट करचे ना म्हूण मीनवाल्यांनी हायकोर्टांत सांगूनय येरादारी। पुलिसांनी 5 जाणांक उखल्ले। म्हापशें एएनसीची रेड। 30 किलो गांजा, 5 किलो चरस मेळून 55 लाखांचे ड्रग्स जप्त। मनीष महाडेश्वर म्हणटा त्या म्हापशेच्याकच धरलो। डीजीपी म्हणटा एएनसी टीमीक इनाम।